माथेवाचें शुभ वर्तमान. जेजू नव्यान लोकां लागीं वोपारींनी उलोवंक लागलो. आपल्या पुताच्या लग्नाचो उत्सव केल्ल्या एका राजान पोरी सुर्गीचें राज लग्नाक होलवीक सांगलोल्यांक आपोवन हाडून ताणें आपल्या चाकरांक धाडले, पूण ते येना जाले. आनीक एक पावट दुसऱ्या चाकराक धाडले आनी म्हणलें, आपयलेल्यांक अशें सांगात, म्हजें जेवण तयार आसा. म्हजे पाडे आनी चोरबिल्लीं जनावरां हांवें मारलीं आनी सगळें तयार जालां. जेवणाक येयात. पूण तांणी बेपरवा केली आनी एकलो आपल्या बाटांत, दुसरो आपल्या वेपार धंद्याक गेलो. हेरांनी चाकरांक धरले, तांकां बडयले आनी तांचो जीव काडलो. हें आयकून राजा रागाबोरीत जालो आनी आपली लोकसरां धाडून त्या प्राणघातक्याचो भस्म केलो आनी ताचें नोगर लासोवन उडयलें. उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें, लग्नाचें जेवण तर तयार आसा, पूण आपयल्यांक तें फावो ना. देखून तुमी रस्त्याच्या नाक्यार वचात आनी तुमकां मेळटीत तितल्यांकूय लोकांक आपोवन हाडात आनी वाटा तिट्ट्यांतल्यान वचून आपणाक मेळ्ळी तितल्यांकूय बऱ्यांक तशें वायटांक चाकरांनी जमयलीं आनी लग्नाचो वसरो सोयऱ्यांनी भरलो. जेवणाक बसलोल्यांक पळोवचे खातीर राजा भितर ये जाल्यार लग्नाची न्हेसोण घालिनासतना थंय आसलोल्या एका मनशाक ताणें देखलो आनी ताका विचारलें, इश्टा, लग्नाचें वस्त्र नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तेन्ना राजान चाकराक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका कालोखांत भायर उडयात. थंय सगळीं रुदोन करून आनी दांत करकरावन आसतलीं, कित्याक आपयल्लीं जायतीं पूण विचून काडलीं थोडीं. देवाचें उतर हें.